आज आम्ही आम आदमीचे दोन्ही आमदारांक हांगा मेळोंक येयल्ले. तेंच्यांनी आमकां थोडी अशी चॅनल्स दिल्या की ती फॉलो करची म्हणून आमी सरांचे आभार मानता की तेंच्यांनी आमकां अशे थोड्यो टॅक्टिक्स दिल्यो त्यो आमी आतां फॉलो करतले. तशेंच हांगासर तुमी पळयले आसतले सगळे आमचे भुरगे आमदारांकडे वयता. आमी इतलें सांगूंक सोदता की आमी खंयच्या आमदाराक प्रेशरायज करूंक वचना. फक्त आमचे दुखणे आसा ते तेंचे पर्यंत पावोवंक वयता आमी. कित्याक सगळ्या आमदारांक कळोंक जाय सरकार कितें करता ते. त्या खातीर आयज आमी सरांकडे येयल्ले. तेंच्यांनी आमकां बरे भशेन सांगले. आनी एक सांगूंक सोदता आमी सीएम सराक सांगूंक सोदता सर हे गॅजेट आसा ते सरान सांगला तशें ते स्क्रॅप करचे. ते आनी फुडें व्हरनाका तूं. जाय जाल्यार हेचे पेक्षा बरे गॅजेट तुमकां जर हाडूंक जाता न्हू जाल्यार आमकां सगळे स्टेक होल्डर हांव म्हणिना फक्त टॅक्सीकारांकूच बाकीचे आसा बोट ओनर्स आसा शेक ओनर्स आसा आनी खूब भाशेचे लोक आसा तांकां सगळ्यांक घेवया आनी बरे गोंयचे कितें बरें जाय जाल्यार करुया. चाळीसी आमदारांकूय घेवन बसया ऑपोजिशन आसूं रुलींग आसूं सगळे जाण बसया आनी बरे भशेन कितें ते गोंयची उदरगत कशी जाता ती आमी करुया. मात हे करता आसतना गोंयकार खंय तरी शेणलो वयता अशें मात करूं नाका. कित्याक आयज आमकां हेचे फुडें गोंयकार मायग्रंट म्हणून उरतले. ही आमचो असले धंदे सगळे काबार करीत जाले. ते आमचे डिस्कशन जालो आनी आमी जाणें टॅक्सी हे बिझनस आहा ते आमच्या गोंयकारांच्या हातीन आहा ते सांबाळपाची गरज आहा. आनी आयज हे गॅजेट चो इम्प्रूव जालो जाल्यार ते आमचे टॅक्सीवाले आहा तितले काबार जातले. सो आमचो स्टँड आमी हे टॅक्सी बरोबर आहाय आनी आमचो डिमांड आहा हे गॅजेट आहा ते स्क्रॅप करपाचे आनी आमचे सगळे टॅक्सीवाल्यांक घेवन डिस्कशन तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन कितें करता ते तांकां घेवनूच करपाक जाय. सो आमचो जे आमचे टॅक्सीवाल्यांक जाय जे आमचे ते सजेशन दितात ते आमी ते आमचे आतां फुडली असेंब्ली जाता जुलय ऑगस्टान जातली तेन्ना आमी हो इश्यू घेतले आनी कितें सजेशन आमकांय दिवचे आनी आमी दोगांय आम आदमीचे फ्रेंड्सी आनी आमी तुमचे बारा बरे आहाय आनी आमी तुमचे बारा सदां आसतले. जेन्ना आमी हे गॅजेटा वयल्यान डिस्कस केले आमगे टॅक्सीकार भावा कडेन. सो फर्स्ट थिंग इज आमगे सपोर्ट सदां टॅक्सीकार ड्रायव्हरा आनी टॅक्सी स्टँडार जे आमगे भुरगे आहाय टॅक्सी चलयताय जावं ओनर जावं जावं ड्रायव्हर जावं तेंच बारा आमी सदां आहाय. आनी आज जी गायडलायन्स काडल्या गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स 2025 ह्यो गायडलायन्स हरिडली करेक्ट प्रोसिजर फॉलो करुनासतना ह्यो गायडलायन्स पब्लिश जाले आनी ह्यो गायडलायन्सची डेडलायन 20 जून दिलो. सो वी हॅव सजेस्टेड दॅट हे गायडलायन्स हरिडली नॉन प्रोसिजर फॉलो करुनासतना हे गॅजेट आउट केलो. हो गॅजेट फॉर प्रोसिजर फायंडिंग्स आनी नॉन प्रोसिजर फॉलो करुनासतना आउट केलो म्हूण हो गॅजेट फाट घेवपाचो सरकारान. हो गॅजेट सरकारान कॅन्सील करपा जायो आनी परत स्टेक होल्डर्सां बरोबर डिस्कस करपा जाय. स्टेक होल्डर्सांक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा जाय ड्राफ्ट करपाक. तेंक कितें जाय गोंयचे टॅक्सीक लागून तेंक कितें जाय तेंक स्टँडा लागून कितें जाय सेपरेट जे टॅक्सी ड्रायव्हर आहाय तेंक कितें जाय गोंयचे टॅक्सी मॉड्यूल जो आहा तेजे ड्राफ्ट आमकां करपाक स्टेक होल्डर्सांक दिवपाक हो चान्स दिवपाचो आनी तो ड्राफ्ट घेवन मागीर मुखावयल गॅजेट कितें करून करपाक जाय तें करूंक जाय. हे तेन्ना म्हणल्यार सरकारान हे गॅजेट हार्ड घेवपा जाय. बिकॉज हांव चीफ मिनिस्टराक मागता दीस गॅजेट हॅज बीन नॉट ड्राफ्टेड करेक्टली हॅड बीन हरिडली ड्राफ्टेड. गाय करून हे ड्राफ्ट केलो सगळे स्टेक होल्डर्सांक बुलडोज करपाक हे ड्राफ्ट केलो. सो हे ड्राफ्टिंग तेंगे रॉंग आहा प्रोसिजर तेंगे रॉंग आहा. तेका लागून आमी हे गॅजेटाचेर सजेशन दिवपाक शकनाय. जो ड्राफ्ट रॉंग आहा जो प्रोसिजर रॉंग आहा तो कायदो करपाचो प्रोसिजर जेन्ना रॉंग आहा ते प्रोसिजराक आमी सजेशन कितून दितले.